गीत रोजून गायात A21 पान 10 A21 page 10. 너의 गीत रोजून गाया orme Chamana vida daya na kora oir karata me machi orgota karon dachi machi hoy michi komo rashamade Jemisa Antami, संपलेल्या जुजे अँटोनियो डिसोजा हाका जेवच्या जीवनपणाचो भागीदार कर म्हूण ताचे ओतम्या बसत मागुया. वाडदीस समारंभांतल्या बसत मागुया. सारा फेर्नांडीस, स्कायलर वाज आनी निकलस आनी एग्नस आपलो लग्ना वरस समारंभांतात. तांचे सगळ्यांचेर देवाचो शुभ आशीर्वाद पडूंक आयचे मिसान मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या स्मिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू मोगाळ, उदार आनी दयाळ. तो आमकां आपणा सारकी दयाळ आमी जावंक आपयता आनी दया आमचे सगळें दाखयता. तर आमकां दयाळ कर म्हूण आयच्या मिसान मागुया. खालतिकायेन दूख धरून म्हणुया. हांव पत्नी सर्वोदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून अभिसायकी पातकां केल्यान अमचो अपराध, अमचो अपराध, अमचो व्हड अपराध. हे पसत लागीं सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पोदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्त्याच्या जिविताक पोवूं. आमेन. सोम्या सोम्या काकुतो सोम्या सोम्या काकुतो क्रिस्ता क्रिस्ता प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, वाट चुकलोल्यांक तुज्या स्वताचो उज वाडतून दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालींत क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ थीर करता तें
धरूंक आमकां करपा दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजें सगळें पवित्र आत्मेचे एकपणांत जियेता आनी राजभोग चलयता ससनेच्या ससनांक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप. मोइजेसान आनी आरोनान फारावा मुखार जायतीं ओजापां केलीं, पूण सर्वेस्परान फारावाचें कालीज दारून केलें आनी तो इस्रायलाच्या पुतां धुवांक आपलो देश सोडूंक दिना जालो. इजिप्ताच्या देसांत सर्वेस्परान मोइजेसाक आनी आरोनाक सांगलें, हो म्हयनो तुमकां सगल्यांतलो पयलो जातलो, तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो. इस्रायलाचे आख्खे सभेक उलोवन अशें सांगलें, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा जण एकल्यान आपल्या हिंडांतलो एक मेंढरो घेवचो, दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो. आख्ख्या मेंढऱ्याचें मांस खावंक एक कुटुंब एकदमूच ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागींच एक शेजारी कुटुंब आसा ताका त्या कुटुंबांत मनशां आसात त्या प्रमाणे बागाक घेवचें. जण एकलो कितलें खातलो तें पळोवन जेवणाक कितलो लोक आसूंक जाय तें थारावचें. तो मेंढरो जावंक जाय कोत नाशिल्लो, दादल्या लिंगाचो आनी एका वर्साचो मेंढरो वो बोकडोय बी दिवंक जाता. ह्या म्हयन्याचे 14 तारखेर पर्यान तें जनवार सांबाळून दवरूंक जाय. मागीर सगलीं इस्रायल पोरसां एकठांय जावन सुर्या दारेर पडचे वेळार त्या जनवाराचो प्राण काडटलीं. मागीर ताचें इल्लें रगत घेवन ज्या घरांनी त्या जेवणाचेर मांस खावंक आसा त्या घरांचेर दारांच्या दोनूय कवडांचेर आनी उंबऱ्याचेर तें लावचें. ते राती तें मांस उजार भाजून खावंक जाय. कोमीर घालूंक नासलोलो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन तें मांस खावंक जाय. ओरवें वो रांदून ताचें कांयच खावचें न्हय, पूण उजार भाजलोलें. तोकली, पांय आनी आंतकिड्यो सकाळ पर्यान कांयच दवरूंक फावना. कितें उरता तें दीस उदेचे आदीं तुमी लासूंक जाय. तुमी तें जेवण हे भाशेन करूंक जाय. तुमच्या पेंगटाक बांदात, पांयांक वाणो घालात आनी हातांत एक दांडो घेयात. वेगीं वेगीं तें जेवण तुमी जेवतल्यात, कित्याक तो दीस सर्वेस्पराच्या पासकाचो. ते राती इजिप्ताच्या देसांतल्यान हांव वेतलों आनी सगल्या मालगड्यांक जिवेशी मारतलों, मनशांक तशेंच मोनजातींक आनी इजिप्ताच्या सगल्या देवांक हांव कास्त लायतलों. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी रावतात तीं घरां दाखोवंक हें रगत जातलें एक खुना आनी तें रगत दिश्टी पडटच हांव तुमकां कांयच वायट करिनासतना फुडें वेतलों. आनी जेन्ना हांव इजिप्ताक कास्त लायतलों तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो आनी तुमी तो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी समोरतल्या. संस्थीची संस्थीक फर्मायलोलो उत्सवाचो दीस कसो तो तुमी सांबाळतल्यात. देवाचें उतोरें. देवाचें वळखा.
ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्यांव. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्यांव. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक कोत्तलों. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलों. जबाब: सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतात. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार तुमच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. हांव तुजो चाकर सर्वेस्परा, तुजो चाकर हांव, तुजे चाकरणीचो पूत. म्हज्यो सांखल्यो तुवें तोडून उडयल्याय. जबाब: सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्यांव. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलें. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नदरे मुखार चलतलो. जबाब: सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्या. उद्गाराक उबी रावया. Soy सर्वेस्पराक soy, soy सर्वेस्पराक soy, soy सर्वेस्पराक soy, soy सर्वेस्पराक soy. समी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो तालो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. Soy सर्वेस्पराक soy, soy सर्वेस्पराक soy, soy सर्वेस्पराक soy, soy सर्वेस्पराक soy. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. माते प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोप्या. त्या दिसांनी जेजू एका शनवारा शेतांतल्यान वेतालो आनी ताचे शीस भुकेल्ले देखून कोणश्यो काडून खावंक लागले. फरिसेनूय तें पळोवन ताका म्हळें, शनवारा दिसा करूं नजो तसलें काम हें पळय तुजे शीस करतात. पूण ताणें तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना. तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक खावंक सत्या नासली, पूण फकत याज्ञिकांनी खावं येताले ते देवाक भेटयलेले उंडे तांणी केले. हें तुमी वाचूंक ना. हो शनवारा दिसा याज्ञीक देव मंदिरांत शनवार मोडटात, तरी गुन्यांवकार जायनात. हें तुमी समृद्धींत वाचूंक ना बी. तो हांव तुमकां सांगता, देव मंदिरा परस व्हड कोण एकलो हांगा आसा. म्हाका दया जाय, बोली नाका. ह्या उतरांचो अर्थ तुमी जाणो आसल्यात जाल्यार केन्नाच निरपराधी मनशांक तुमी गुन्यांवकार करचे नासल्यात, तर मनशाचो पूत शनवाराचोय धोनी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. येते फावटी क्रिस्तांव लोक आयतार दोनयाचो दीस, देवाक भेटयल्लो दीस म्हणटात आनी त्या दिसा चुकयनासतना मिसाक वचूंक प्रयत्न करतात. आयताराक जरी तर कोणाक काम आसलें जाल्यार
तोच मनान धरून दुसरो दीस आपणाक सुटी आसा त्या दिसाक वेतलो आनी आयताराचे मिसांत वांटो घेतलेले परी भक्तीपणी हो बरो क्रिस्तांव हें करूंक प्रयत्न करता. दोनूयक भेटयल्ले सगळे दीस आनी हक्को संवसार जेजूक आयज आमी मिसाची भेटेंत वांटो घेवन हे बलिदानांत ही भेट जेजून भेटयली ती योजनांत वांटो घेवन आमी जेजूक एकवटूंक आयल्या. जेजू म्हणटा आयज म्हाका बोली नाका दया जाय. मिसाक येनाका म्हणिना तो. मिसाकूय येवंक जाय जेजूच्या एकचारान वाडूंक, जेजूक शेवंक, ताचें उतर आयकूंक. आनी ह्या शेवलेल्या जेजूक आनी ताचें आयकल्लें उतर आमच्या जिवितांत पाडूंक आमी दयाळ, मोगाळ, उदार ताचे परी जावंक तो आयज आमकां आपयता. देखून पवित्र सभेंत जेजू दयाळ मोगाळ तें दाखोवपाक काकुयतीचो तीस, दुलोबा काळजाचो तीस हे घडल्यात आनी तातूंत जेजूची काकूत दया ओगोणीत म्हूण आमी नियाळटा आनी प्रार्थना करता आनी जेजू लागीं सबार पावटी आमी मागता, सायबा तुज्या काळजा सारकी आमचे काळीज दयाळ मोगाळ उदार कर. तो सगळ्या सभे उदार मोयपाशी दयाळ जालो. कोणा सभे ओतोर करूंक ना, कोणाक भायर आयना. सगळ्या सभे मोगाळ, उदार आनी दयाळ. देखून बाग्यान जेजून घडल्यान तातूंत पुरान ताणें हें घातलां. दयाळ ती सुभागी, तांचे सगळें देवूय दयाळ जातलो. तर आमी दयाळ, मोगाळ, उदार जेजू सारकी सदांच जावंक ह्या जेजू लागीं मागुया. भेटोवन एक आमी गायन गावया. माल वर्धनाचो C23 पान 30 आनी 8, C23 पेज 38. Quiero le pico si va Galdao baba jadisa Amcia tata dosi druba Amcia tata dosi druba Carlo scuccia cola Ottao baba jadisa Amci calzin soria ruba Amci calzin soria ruba Otsmal donia vordanazzo Aune taju bedolaro Yezai soda tuga beti Orbilore tucerosi Otsmal donia vordanazzo tu bedolaro yes I saw tu gameti orbilore ducerosne म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें मिसा बलिदान सरपोतदार देव बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी क्रिस्त पवित्र देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा तुका ओलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिस घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या ओतम्यांचें पोसण करून दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजा उबारूया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाजूया.
असे आम्ही करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपददारा आनी सस्तीच्या देवा, सरकाळी आनी सरताय आमी तुका दिन वसूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिन वाचण्याची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थनान तुजी वरवीक बिलकुल चडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजी कृपेन वाडत वता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दरबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्रतन सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कोश्ट मरण संसंगेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून दमडलो, तो आपल्या सांग दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळी, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कोराचे हें रगत पातकांचे मोगसणे मेघच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतले. हे म्हज्या उगडसाक करात. भावार्थाचो घुटभर घोटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविताचो उणो आनी सडबणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका देणी वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराचे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत 「 वाडय. 「 वाडय. 」 「 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 " 「 " 「 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「 " 「
पुन्हा जिवंतपणाचो बरोसो दवरून मेल्यां ते आमचे सगळे भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखार मोट पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता आंकवार मारिये देवाची माई सांगती बेगीन धरम दुतान सर काणी तुका मानवल्या सगळे भोगता बरोबर ससनाच्या सुखान आमकां वाडती तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या Jezu vorbim, त्या Jezu सांगता, त्या Jezu थाय पवित्र आत्म्याच्या एक पूर्णांत सर्वोत्पेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या ससना देवचे मागणे म्हणून आमकांय दुलोब आनी दोयाल कर म्हूण देवच्या मागण्यांतल्यान मागुया आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागूस आनी आमकां तरणेन पोंग दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्कार आमकां दी सगळींच्या सुवाक आनी आमच्या सडणारा जेस क्रिस्ताचे येण्याक आमी भोरमाशेन उतरिकता तर आमकां तुजे उदया काकुदीन सर्व पातकांत सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय त्या राजवटी पदवी तुजी ससणीच्या सस्त्रां सुम्या जेस क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोत्यां फुडें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवताची दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोची येतान राजभर चलयता ससनेच्या ससनांक सुम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान आनी बगसून शांती ही त्या शिली संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यांक ती सुभागी सुमया तुवें म्हजे पितृचे म्हाका फोगना तुज्या एका उतरान म्हाका बोलाकी मेळटा स्वर्गीय उडो जेजून दिलो जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना गायन गावया D40 पान 69 D40 पेज 69 Jezu, Jezu,
प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितींत परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर ओदीक ओदीक वाडोवन हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी चड पदवीदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. शेवटाक आमी गायन गावया. यू पोस्तीस झुजे वाजा आमच्या बाबा 5249 यू 35 पेज 249. Pagi